प्राचीन काळाचो 5वो आयतार. जेराल प्रस्तावन. आज सगळी पवित्र सभा प्राचीन काळाच्या 5व्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमता आनी आयची वाचपा आमकां कोणा थंय पातक ना म्हणलें सवाल नियाळूंक उलो दिता. जेजू सर संगतीने आमचे बरी जियेलो पूण पातक मात्र सोडना. ताच्या जिवितांत देंवचार ताळणी हाडणी येतना तांचेर ताणें धैर्यान जैत वेलें. जेजू देवाचो पूत आनी आमी हरेकली आदामची संतत आनी मूळ पातकान जल्मल्या म्हणलें सत आमची क्रिस्ती समर्थ आमकां शिकयता. देव आमकां गुन्यांवकार करिना पूण आमी आमच्या भाव भयण्यांक गुन्यांवकार करिना. दैवीशास्त्र आमकां शिकयता आमी कितले प्रामाणीक कुमसार जाल्यारय आमी देवाच्या काकुळतीक योग्य म्हूण सांगूंक जायना, कित्याक तो निर्धार देवाचो जावन आसा. तर आमचें अंतस्करण ओरोवन पळोवया. हेरांक पातकी म्हूण लेखचें सोडया आनी आमी पातकी आमकां देवाच्या काकुळतीची गरज आसा म्हणलें समजून जेजू बरी हेरांतय दयाळ जावन जियोंक ह्या संभ्रमान करपा मागया. पयले वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या पयल्या वाचपांत पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरून इसाया प्रवादी इस्रायल पोरचीक देव तांचे थंय विस्मिता करूंक आशेता म्हूण कळयता. देव बरो आनी तांच्या कश्टांत आदार दिवंक तयार. तो हर एकल्याक जिणी बदलूंक अवकाश दिता. इस्रायल पोरचेक आदार दिल्ल्या बरी आमकां तो आदार दिता म्हणलें हें उतर स्पश्ट करता. तर आतां हें उतर आमी भक्तीपणी आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवान पावल क्रिस्ती जिविताक एक कार्यावळ दिता. तुज्या फाटल्या जिविताक पळयनाका बगर देव तुका सोडूंक दिवचे अवकाश जाणा जा. संवसारी भद्रती सर्गी सुखाक तुलन केल्यार कांयच न्हय म्हणलें तो आमकां स्पश्ट करता. तर हें उतर आतां आमी दिवन आयकुया. सुवार्थेक प्रस्तावन. आयच्या सुवार्थेन जेजू प्रदवार स्त्रीक कशें बक्षिता म्हणलें आमी आयकतले. तंबाच्या परबे वेळार जुदेव वडील प्रदवार करतना सांपडलेल्या स्त्रियेक धन तिका फातरावंक जेजू मुखार हाडटात. पूण जेजू तांची तोंडां बंद करून कशें त्या स्त्रियेक बक्षिता म्हूण उगडापी करची ही सुवार्ता आतां आमी दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा जेजून पातक्यांक बक्षिल्लें आनी कश्टांत आसलेल्यांक सावकासाय दिली. पवित्र सभेच्या वडिलांनी जेजूची देख आपल्या जिवितांत घेवन प्रदवार स्त्रिये थंय जेजू काकुळदार जाल्ल्या बरी सर भावार्थ्या थंय तांणी काकुळदार जावंक आनी सर लोकांक तुज्या राजांत हाडूंक तांकां तुज्या ससायान भर म्हूण मागता. दुसरें देशा पासून मोगाळा बापा भारत आमच्या देशाच्या सर राजकीय फुडाऱ्यांनी दुबळे निर्गतीक येवजण आनी इतर सामान्य लोकांचे समस्या जाणा जावन देशाच्या उदरगते पासून आनी आर्थीक प्रगती पासून योजना मांडून हाडूंक तांकां तुज्या जाणवायेन भर म्हूण मागता. तिसरें पिडेस्तां पासून दयाळ बापा अंगविकल मानसीक आनी मरणातीक पिडेक वळख जावन आसच्या आमच्या भाव भयणींक आसा तशें स्विकार करूंक आमकां बरें मन दी. तांच्या कश्टांत सहकार आनी आदार दिवंक आमचें थंय बरें मन रस. तशेंच तांच्या कश्टांत आनी एकसूरपणान तुजो सांगात लाभय म्हूण मागता. चवथें काजारी जिवितांत शांती समाधाना पासून खनवळ्या बापा काजारी कुटुंबांत एकामेका थंय समजणी सोडधोड आसा कर. काजारा वेळार दिल्ली भास सदां नवी कर्ण. कुटुंबा जिवीत सुखांत तशें दुखांत एकामेकाक विस्वासी रावन मोगाचें फळ जावन भुरग्यांक बाळांक स्विकार करून भाग्यवंत कुटुंब बांदून हाडूंक तांकां तुज्या ससायान भर म्हूण मागता. पांचवें फिरगज कुटुंबा पासून विस्वासी बापा फिरगज कुटुंबांत एकामेकाक स्विकार करूंक आमकां आदार दी. हेरांच्यो चुकी सुदी नासता एकामेकाक बोगसून माया मोगान जिवंक आमकां तुज्या आदारान भर म्हूण मागता.